काल सीएमान सांजे अनाउन्समेंट केलो की आयतारा दिसान गोंयांत कर्फ्यू आसतलो आनी साश्टीकारांनी आयज सकाळी सावन गरजेच्यो वस्तू घेवपाक मार्केटान गर्दी केली आनी थंय आमी देखलां की सोशल डिस्टन्सिंगूच ना. लोक वेजिटेबल, चिकन, बीफ, नुस्तें आनी हेर गरजेच्यो वस्तू घेवंक बाजारान गर्दीन भोंवतालो. ऑलरेडी सीएमान अनाउन्स केलां की गरजेच्यो वस्तू सगल्यो ओपन आसतल्यो, पूण तरी पूण आमचे साश्टीकार भिवून मार्केटान गर्दीन जायत्यो वस्तू घेवन घरा गेले. तेन्नाचो एक्स सरपंच आनी आतांचो पंच टॉनी डिकॉस्टा हांणी सीएमा लागीं मागलां आतां जेन्ना गोंयांत कर्फ्यू लागू आसतलो तेन्ना वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट तशेंच कोंकणी इंडस्ट्रियल एस्टेट बंद करूंक. वेर्ना, नागवा जावं फातोड्ड्या हे इंडस्ट्रींतलो लोक रावता आनी तांकां पासून ह्या भागांत कोविडाच्यो केसीस वाडटात म्हूण लोकांच्या मनांत दुबाव. आयजूय नुस्त्याचें होलसेल फीश मार्केट बंद आसलें, पूण होलसेल फीश ट्रेडरांनी आपले ट्रक घेवन नुवें वेर्ना हायवेचेर थंयसर ताणें आपलें बिजनस केलें आनी नुस्तें विंगलें आनी सोशल डिस्टन्सिंग थंयसर जायना. देखून लोकांनी मायनाक कुळतरी पुलिसा लागीं मागलां हे इलिगल एक्टिविटीचेर एक्शन घेवंक. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आतां आनीक बेड घालपाचें काम चालू आसा. तशेंच आतां फ्लू OPD सुरू केल्या. लोकांक आतां रावपाक पडना. हेल्थ डिपार्टमेंट आतां आनीक डॉक्टर आनी नर्सीस घेवपाक सोदता. रविंद्र भवन हेल्थ डिपार्टमेंटान स्वॅब कलेक्शन सेंटर केला. थंयसर आतां सुमार दिसाक 1,500 लोकांचें टेस्टिंग जाता. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तशेंच कॅज्युअल्टीन दिसाक सुमार 250 लोकांचे पेशंट्साचें ट्रिटमेंट जाता.